आजी आजी सगळ्यांक एक संडेक एक टाइम काढून तुम सक्कड आयल्या ती हे पुरुषोत्तम मास ऑलरेडी पावन आसा तांतो आनीक पावन करणं तशी भगवद्गीताचे 15वे अध्याय आणि तुलसी पूजा त्यानंतर चौराष्टकम भारी लायक आयचे दिवस आनीक पावन केले आमका मस्त मस्त धन्यवाद मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेले पुरा टीमाक मस्त धन्यवाद आता एक मंगलाचरण एक शॉर्ट प्रभुपाद प्रणती सांगून आम्ही सुरू करूया. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ज्यांनी शिल्पा शणे माताजींना सांगितले वरीचे आज मी चौराष्टकम आम्ही प्रति दिवस आता अधिक मास असू जर तरी आम्ही प्रति दिवस चौराष्टकम सांगता ती ऐकता ती असेल तांगेल सत्संगान तो भाग घेता ती आयचे दिवस आम्ही पळोव्या हे चौराष्टकम म्हळे कसले हाचे अर्थ कसले म्हणून आम्ही पळोव्या हे चौराष्टकम एक देवाक कृष्णाक आमगेल प्रीती आमगेल भक्ती दाखवत असेल एक सुंदर भजन असा एक प्रार्थना असा बिल्व मंगल ठाकूर हांनी हे बरयलेलं असा रचना केलेलं असा काली आम्ही श्रीमान माधव चरण प्रभू हांगेले आम्ही ऐकले की बिल्व मंगल ठाकूर तांगेले जीवन चरित्र भारी चैन करून त्यांनी सांगितलं असा आमका काली तशी बिल्व मंगल ठाकूर कोण तांगे लाईफ कसले त्यांनी कशी हाजे रचना केले पहिले तांगे जीवन कशे आशिल्ले म्हण तांणी भारी लायक करून एक्सप्लेन केले एक शॉर्ट दन हाका कनेक्ट करचे खातीर हांव बिल्व मंगल ठाकूर बद्दल सांगच्या इच्छा करता तसले म्हळ्यार तांगेल आशीर्वाद शिवाय आमका हे तांणी रचना केले इतलो व्हड अद्भुत हे चौराष्टकम तांगेल आशीर्वादन आमकां आमी सूर करया. श्री बिल्व मंगल ठाकूर हांणी पहिले जीवन तांगेल पळयले रे एक मस्त पापांतू पाप कार्यांतू हांणी आशिल्ले एक चिंतामणी म्हणले एक वेश्यल संगती तांगेल आसक्ती आशिल्ले तांगेल संगती तांगेल संगांत आशिल्ली तांगेल इतलं आसक्ती इतलं आकर्षण आशिल की ते वेश्वल प्रती की तिंगे तागेल बापूसो तागेल बापसूल नृत्य जाले नंतर बी एक ते बापसूल श्राद्ध कार्य करच्याक बी हे करनाशिल्ली इच्छा करनाशिल्लो ते सोण ते इतलो व्हड वार पावसान तो एक न्हंयन तो उवार येत आशिल्ला ते न्हंय पार करून ते एक रुखाचे लॉग ताजेर हे करून ते ताजी सपोर्ट घेवन मुखार वता त्यानंतर ते न्हंय क्रॉस करता न्हंय क्रॉस केल्यानंतर ताका दिसता अरे हे कसले हे रूख नाही हे खंयचे एक मड आहे डेड बॉडी हे आपूण ताजेर हे करना इल्वे म्हणून पळयता त्यानंतर ते उदका लेवल इतलो वयर आशिल्ली की ताका वयर चढ वचचा जालना थंय एक राज्य असं मेळटा ते राज्य घेवन वयर चढ वता कडे मागशी घुवन पळयले रे ते राज्य आसना ते व्हड दिव व्हड आसता कडे री तो केन्ना चिंतामणी रुमा वता तेन्ना चिंतामणी तागेलो वस्तू पळोवन सांगता अरे म्हगेल वयर इतलं आकर्षण आसवे तुका इतलो आसक्ती आसवे तू कशें आयलो इतलो व्हड हुआर आयल म्हूण नदी न्हंयन तू कशें आयलो म्हूण सांगता पुरा विस्तारान तो सांगता की अशी जालें म्हणून तेन्ना सांगता म्हाका म्हगेले घेवचे खातीर इतलो व्हड न्हंय पार करून एक डेड बॉडी को सपोर्ट घेवन न्हंय क्रॉस करून एक दिवडाक व्हड दिवडाक धरून वयर चढ आईल तू मनुष्य इतलं आसक्ती भारी आसक्ती तुका जाल्यार एक हेच आसक्ती हेच आकर्षण तू कृष्ण भगवंताक जर दाखयलें असलें रे तुगे जिवना तेन्ना उद्धार जाता आशिल्लें म्हणटा हे एक स्टेटमेंट घेवन तागेल पुरा इमिडिएटली तागेल हे चेंज जाता ताका मस्त हे दिसता हय न्हू ही आसा वेश्य जाल्यार हिगे तोंडांत आयिल्ले भारी व्हड हे आस न्हू स्टेटमेंट
हांव चुकलो मो इतलो वर्स हांव म्हगेलें जिवन व्यर्थ केलें. हे हांगा इतलो हे वेशल संगती हे कर न्हू म्हगेले फॅमिली हांव निग्लेक्ट केले. हे वेशल संगती संग कर न्हू इतलो पाप केले. अरे हांव खंय हांगा आयलो. हे म्हाका गोत्त आसा हे पाप म्हणून. हांवें एक ब्राह्मण फॅमिलींत हांव जल्मा घेतला. हांव देवाल भक्ती बी केल्या जाल्यार हे इतलो पापांत हांव वट्टू विसर गेल न्हू देवाक म्हण ताका दिसता. तेन्ना कुडले तो थंयच्यान भायर सरता. ते भायर सरील परत तागेले घरा वतना. तागेले परिवाराक चिंतामणीक उट्टू लोकांक तो सोडता थंयची आनी तो भायर सरतना आत्ताच्या आतां म्हाका देवाले वचका देवाल अनुग्रह वचका. हांव आयकलां की वृंदावनान देव मेळटा म्हणून. वृंदावना तो वता. वृंदावना वचून थंय वत्त आसतना ताका इतलं देवाले नांव घेता, देवाले भजन सांगता. तागेले तोंडान तशी सांगता सांगता ते भजनाची रचना जाता. इतलं ताका देवाल वेरी प्रीत येवन वता. तेन्ना तो सांगता 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 वता. देवाल नांव घेता, हे कृष्णा म्हाका दर्शन दी म्हणून. जाल्यार मध्यंत कसो जाता तो एक गांवांत तो एक बायल मनीस उदक घेवन वता उरता. ते बायल मनीस पळयता. तेन्ना ताका परत उदगास येता चिंतामणीले आनी परत ते आकर्शण येता ते बायल मनशा वयली. तेन्ना जाल्यार एक क्षणा खातीर तो आनी परत विसरून वता देवाक. कडे आनी परत उदगास येता. ह्यो देवा हांव कसो करता सा. मगेर हे इतलो व्हड हांवें डिसिजन घेवन हांगा आयला. हे इतलो वर्सां तूं इतलो पाप करून आतां एक देवाले एक पाव कामण खातीर आयला. परत ते एक प्रवृत्ती पापाची प्रवृत्ती गेली ना मू मगेले. हांव पाप सोडून आयले थंय. पाप करचे सोडले जाल्यार पाप प्रवृत्ती आनीक मगेले अंत आसा मू. हाजी पुरा कारण कसले मगेले दोळे ना बायल मनशां पळयली की म्हाका ते भावना येता मू. ते लायक नाही मगेले भक्ती खातीर मस्त बाद आसा. आनी मुखार हांव एक हे निर्धार घेतल्या देवाक वृंदावना वचचे देवाल दर्शन करचे म्हणून. ते निर्धार मगेले थंय अर्दाक वतले अशें केलें म्हणून. तो कसो करता आपणे दोन्ही दोळे निकळोन घेवन सोडता. दोळे निकळोन घेवन कुर्ड जावन वता की हे दोळे ना जाल्यार कसले आकर्शण ना जाता म्हणून. तेन्ना थंयच्यान आनीक एक भारी प्रमाणारी देवाल नांव घेता वता. वचे वाटेर देव ताका एक सान हाजे गोपाल रुपान येवन दर्शन दिता. कृष्ण ताका एक दर्शन दिता. ते दोळे नाशिल्ले का देव कशी दर्शन दिता. भितर वयल्यान अंतर्यामी देव कशी जाल्यार दर्शन दिता. तेन्ना ताका दर्शन मेळटा भारी खुशी जाता. जाल्यार ते दर्शन मात्र एक क्षणा खातीर आसता. नंतर देव आनी परत देव अप्रकट जाता. तेन्ना वापस परत तो अशी भजन सांगता देवा नांव घेता घेता वृंदावन वता. थंय तो हे देवाल एक चौराष्टकम थंय रचना करता तांचे म्हण सांगिल्लें आसा. आतां पळयल्या पुरुषोत्तमान तो हे अधिक मासान तो आतां आमी तुळशी पुजा पळयले. शिल्पा माताजी ना तुळशी पुजे बद्दल सांगले आमगेले कितले पाप आमगेले तांतू हे जाता. तुळशी पूजा, तुळशी परिक्रमा आनी तुळशी उदक दिवची. पण आमी आयकले तशीच हे पुरुषोत्तम म्हयन्यांतू आमी भगवद्गीताचे अध्ययन करता ती स्पेशली 15वे अध्याय. तर नंतर दान दिवचे. तर नंतर उपास करचे की अशें हे पुरा आमी जप करचे. हे पुरा आमकां एक अशी सांगल्या एक नांव देवाले 1000 नांव गेले तितलं फल आमकां दिता म्हणून हे पुरुषोत्तम म्हयन्यांतू. तेच खातीर आमगेले हे पाप धुवन वच खातीर आमगे हे पुरुषोत्तम म्हयन्यांतू हे चौराष्टकमा बद्दल आमी ऐकूया. पहिले वर्स आमी रिसाइट करूया. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपङ्गणानां च दुकूल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. हांगा बिल्व मंगल ठाकूर सांगता ती कृष्ण एक चोरू. कसो चोरू? साधारण चोर न्ही. लोणी चोरतल चोरू. गोपिका स्त्रियले वस्त्र चोरतल चोरू. इतले न्ही हे आमगेले सगळाले एक कोण देवाले एक आश्रय तांगेले भगवंताले आश्रय घेत की तांगेले पुरा हे जन्माचे न्ही जन्म जन्मांतराचे पुरा पाप चोरतलो म्हणून. आता आमी हे जगांत पळोव येता की चोर म्हळ्यार की एक
ह्युमिलिएशन जाता. कोणाका चोर म्हण आपयले री ताका एक नमून मस्त अपमान जाता. यो हो चोर म्हणून कोणाक एक आमगेल मध्येन कोणाक एक आमकां चोर म्हण सांगले री नवे कोणाक मनांत बी उरले हो चोर म्हळे री तागेल प्रती आमगेल भावने कसो जातले. यो हागेल वयर विश्वास करचे ना बाबा, हागेल कडच्यान दूर उरता. आमगेल घरा पोचाक बी आमी भंय करता की आमगेल खंय कसन चोरी करतलो, कसन हे करतलो, हागेल वयर भरवस ना आमकां म्हणून. ಕನ್ನಡಾನ್ एक ಫ್ರೇಸ್ ಅಸ अशी सांगल्या अडिके कद्द मान आने ಕೊಟ್ಟರು ಬಾರದು म्हणून. एक सान सुपारी चोरले ते इतलं होड आने इतलं होड हस्ती ते दिल की ताजे हे काण घेवचे ना आमकां म्हणून. एक पण मर्याद गेल की परत ते मर्याद घेवचे जायना म्हण अशी सांगिल असा. मुसलमान चरल सांगते आम्ही कसं करता ती ताका इग्नोर करता सांगता ती इग्नोर करता ती ताका एक मूल्य घाण सोडतात आम्ही तागेल सांगते आमगेल कितले प्रीती चुरो आमगेल कितले विश्वासा चुरो पण तागेल एक चोर म्हण ताका नाव आयल की आम्ही ताका दूर करचे पळयता ती. तशीच हांगा बिल्व मंगल टाकरू असल एक अपमानजनक कोणाक दिसता ते नाव कृष्णाक दिता चोर म्हण आपयता. जाल्यार तो मुखार वर्णन करता की हो चोर साधारण चोर नाही, माखन चोरो, खीर चोरो, चीर चोरो म्हणून कृष्णाक विंगड नावान आपयल्लो आसा. कृष्ण इतलं दयामय की खंयचे एक नाव हांग हे भौतिक जगतान तो अपमानजनक म्हण दिसली तकीची देव एकदम सन्मानान ताका नावाक स्वीकार करता. ऍक्च्युली पळयले री देवाक कसले चोरका पडना कसले म्हळ्यार हे जगांत कसले एक कण कण आस की ते प्रत्येक देवालेची. ताचे खातीर देवाक जाल्यार देव एक चोर म्हणून नाव घेता. मुखारी बिल्वमंगल ठाकूर हांगा वर्णन करता ती की कृष्णा तू एक साधारण चोर न्ही, तू एक लोणी चोरल्या तू. हे लोणी कसन प्रतिनिधित्व करता. लोणी म्हळ्यार केन्ना एक भक्त देवाला आश्रय घेता, देवाक शरण वता तेन्ना तागेल पुरो पाप हे जावन वता तेन्ना तागेल हृदय लोणी वरी मोव जाता, कोमल जाता. तेन्ना कृष्ण ते हृदय चोरता. ते हृदय म्हळ्यार कसं न्ही लोणी वरी जाता तेन्ना ते येवन देव चोरता. तशीच अनेक हांगा सांगल्या म्हळ्यार गोपिका स्त्री आले वस्त्र चोरिलो म्हणून. हांगा आमी अशी एक ऑर्डिनरी स्तरार पळयले री गोपिका स्त्रियाक वस्त्र चोरिले कृष्ण म्हणून. लोक सांगतात की कृष्ण म्हळ्यार चरित्रहीन पुरो चरित्र 16,000 स्त्रियांक वर्डिकोन घेतले. त्यानंतर गोपिका स्त्रियाल सांगती नाचून लिली शेवट केले. त्यानंतर गोपिका स्त्रियाले वस्त्र हरण केले अशें म्हणून. एक चरित्रहीन लोकांले हे कार्य हे देवान केल्या हाका देव म्हणचे कशी म्हणून. जाल्यार ऍक्च्युली हे गोपिका स्त्री कोण तांणी तांणी साधारण स्त्री न्ही. तांगेल म्हापशी जन्मान तांणी एक व्हड ऋषी मुनी आशिल्ले. तांगेल तपस्या तांगेल एक ध्यान तांगेल एक यज्ञ करून तांणी देवाक इतलं प्रसन्न केले तांकां एक इच्छा आशिल्ली आमी देवाक अगदी लागीं पावका म्हणून. देव तांगेले केन्ना भक्ताक सांगती प्रसन्न जाता ते भक्ताक कसं करचे आपणेन कसं रेसिप्रोकेट करका म्हणून केन्ना देव आतुर उरता. तेन्ना तांकां हे जन्मारी तांकां एक गोपिका स्त्रियाल जन्म दिवन तांगेल एक इच्छा पूर्ण करता म्हणून तेन्ना तांणी 1 म्हयनो कात्यायनी व्रत करता ती की कृष्ण आमकां बामूण जावन मेळका म्हणून. तेन्ना तांगेल हे इच्छा पूर्ण करचे खातीर आनी हे कात्यायनी देवी एक व्रत करता ते फल तांकां दिवचे खातीर कृष्ण कसं करता तांगेल वस्त्र हरण करता. वस्त्र हरण म्हळ्यार हांगा लेख येता आमी कृष्ण तांकां एक पत्नी म्हणून तांकां स्वीकार करतात. अशी शुद्ध मनुष्य देव खंयची लेवल पावच्या तयार आसा की तांकां प्रसन्न करचे खातीर तांगेली इच्छा पूर्ण करचे खातीर. त्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूर सांगता कृष्ण बरी लोणी आणि गोपिका स्त्रियाल वस्त्र चोरना तो आमगेल अनेक जन्मान तुले पाप ते चोरता म्हणून सांगता. आता आम्हाला विचार करता की आम्ही कितले हे जन्मान तरी आम्ही बरे केल्या. आम्ही एक पायस आसा ती सात्विक आसा ती आम्ही खंय पाप करता ती आम्ही कोणाक कसले दुखयना ती आम्ही म्हण आमकां कशी दिसता. जाल्यार आता बिल्वमंगल ठाकूराले जिवनांत आम्ही पळयले री तागे जिवनांत कस कसं केल्ले
आणि मागशी पण माधवचरण प्रभूजीना त्याची स्टोरी सांगितले बिल्व मंगल ठाकूराल मागशी जन्मांत ताण कसं पाप केले म्हणून एक राजकुमारी डेड बॉडी तुले भांगर ताणकाडचा प्रयत्न केले म्हणून तशी आमगेले अनेक जन्मांत पाप करतात आणि हे जन्मांत बी कितलं पाप केले आमका कळना गोत्तूर उरता गोत्तूर अशी आम्ही करतात ते अशी जाता आमका जी ज्ञान असना केनामा इस्कॉनात येता ती आम्ही भगवद्गीता भागवत वाचता ती तेन्ना आमका एकदम डीपांत वता ती तेन्ना पळयता ती आम्ही बाह्य दृष्टीन तो आमगेले एक्शनान तो आम्ही पाप करता तशी नाही मनान तुलेन बी आम्ही कितलं पाप करता ती म्हणगेन अशी ते वट्टू पाप ते पाप इतले नाही ते पापा मिती आमका फल मेळचे ताजे सफरिंग्स ते बी देव चोर मारता म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा हे कसल कतिरी हे देवाक एक अनन्य प्रेम असा प्रत्येक जीवा वैरी इतलं प्रेम असा ताचे खातीर हे पूरा पाप हे देवान मात्र करता आणि कोणे करचं साध्य ना हे पाप नलिफाय कोण करता कृष्णान मात्र करता ताचे खातीर देव इतले दयामय असा ते हे पूरा पाप आमगेले सोन व्हरता तदनंतर दुसरे स्टांजे पळोवया आमी श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदाशामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हांतो त्यांनी सांगितलं असा की हो एक सर्वश्रेष्ठ चोर कसले म्हळेरी हे साधारण हृदय चोर करना कोणाले श्रीमती राधाराणी हृदय चोरता आणि हांगा एक उदाहरण दिल्या की हे पावसान तुले मोड तात जे रंग हो चरता म्हणून कृष्णाक घनश्याम म्हण नाव दिल्लं आसा पावसाडीन तुले मोड एक कलर एक आम्ही नील वर्ण म्हणत नवे श्याम वर्ण काळे वर्ण म्हणत तशी ते चोरता म्हणून त्यानंतर परत सांगता की कितले जन्मांतून पाप आणि ते पापान मेळचे आमका एक दुःख कष्ट ते देव चोरता म्हणून सांगितलं आसा हांगा श्रीमती राधाराणी त्याने हृदय चोरता म्हणून सांगल्या श्रीमती राधाराणी कोण श्रीमती राधाराणी कृष्णाले एक आंतरिक शक्ती असा आणि ती कृष्णाक तिगेल सेवेन ती एक मस्त प्लेजर दिता देवाक मस्त एक संतोष दिता एक आनंद दिता कृष्ण इतलं प्रेम करत की राधाराणीक आमक कसले एक देवाले आम्ही प्रार्थना करता ती कसले आमक एक अनुग्रह जाय म्हण असले री आम्ही राधाराणी थ्रूची कृष्णाक प्राप्त करता डायरेक्टली कृष्णाक अप्रोच करचे आमक साध्य ना त्याच्या खातीर केन्ना राधाराणी आमका रेकमेंड करता की हो भक्त बरोची मस्त सिन्सियर असा हाक स्वीकार करा म्हणून युजली आम्ही पळयल्या आता मी दर्शन आरतीन पळयले राधा गोपीनाथ राधाराणी अशी राबिल असता म्हळ्यार हो भक्त हक्क स्वीकार कर म्हणून ते भक्तान कितले अयोग्य ते उरतले कितले तो पाप केले उरतले केन्ना राधाराणी रेकमेंड करता कृष्णाक एक्सेप्ट करता अशी तर मुखार सोनू बिल्व मंगल ठाकूर सांगता ती हे एक पावसाळेन तुले मोडाच कलर म्हणून घनश्याम म्हणून युजली आमका पळयले री काळे वस्तू नवे एक काळे मनशाल रंग काळे असले री आम्ही अशी आफ्रिकन्स अशी पळयता ती आमका इतलं विशेष आकर्षण येना आणि आमका एक नमून हे जाता काळी लोक पळयले री जाल्यार कृष्ण इतलं दयामय असा सगळ्यांचो नाकाशी कोण काण घालतो पळय ते कलर ते कृष्ण स्वीकार करता पण तितले नाही कृष्ण हांगा कूर्म अवतार जावन येता मत्स्य अवतार जावन येता आणि शूकर रूप घेता आता आमी पळयले री आता एक माशली की एक कूर्म एक आमे की नवे एक वरह म्हळे कसले एक डुकरल रूप डुक्कर कोणाक आवडता डुक्कर एक कशकी एक कुरूप असता आणि ते खंय एक गलीज जाग्यार असता कोणी तक इतलं हे करना ती आता एक कसले एक पेट एनिमल्स म्हळ्यार एक सुण की माजर की गाय की अशी लोक दवरता ती जाल्यार डुक्कर एटलिस्ट इंडियन कोणे दवरना ती कोणाक नाक आशिल्ले हे खातीर देव इतले दयामयी
तो हे रूपांतर ना हंग सांगिಲ್ಲ सा कृष्ण मळे कोण कृष्ण मळे ರೀ ऑल अट्रॅक्टिव्ह सर्वाकर्षक प्रत्येक जीवाक आकर्षक करता त्याच खातीर तो देव खंयच्यान येवं शूकर रूप घेवं ना एक कूर्म रूप घेवं आनी मत्स्य रूप घेवं तर देव आकर्षक उरता सर्वांश आकर्षक तांगेल आकर्षण मात्र केन्ना कमी जायना तशीच मुखारी सांगता आणि प्रत्येक जन्म जन्मांतुले पाप आणि त्या पापांतुले कसलं दुःख असा कोण हे आश्रय घेता की तशी ते माताजीनं सांगले ते कृष्ण शरणम म्हण एक सान भजन तिने सांगले त्याची कृष्ण शरण कोण घेता ती हांग प्रत्येक लायनान तुम पळयल्या कृष्ण शरण कोण घेतात कोणे कोणे प्रत्येक जीवाक म्हण सांगले ना कृष्ण शरण कोण येता ती तांगेले पाप देव घेता म्हणून आता पळयता आम्ही भक्ती करता ती आम्ही जप करता ती होय आमगेल भावने कशी उरता आमगेल जीवन आम्ही केन्ना संपूर्ण जाऊन अर्पण करता ती कृष्णाक कृष्णा शरण येता ती तेन्ना आमकां देव आमगेल पाप पुरा हरता घेवन वता शास्त्रांत तशी सांगला हे भौतिक जगत म्हळे री हे भौतिक जगत एक महासागर आशिल वरी इतलं व्हड महासागर की हांग हे दांटवूच अगदी कष्ट इम्पॉसिबल म्हणयात जाल्यार देव केन्ना प्रसन्न जाता भक्ताल एक श्रद्धे भक्ताल एक सिन्सियरिटी पळयता तेन्ना देव कसं करता हे एक महासागराक एक सान एक वासरू केन्ना चिखलान पाय घाले कसं जाता एक सान ताजे हूफ प्रिंट येता ताजे खुराचे प्रिंट येता तांतू कितले उद्दा धरता एक इतले थोडे उद्दा धरता ते कोण क्रॉस करता एक सान चेरडान जाल्यार क्रॉस करता तशी एक महासागर इतलं सान हे करता की ह्या भक्तांक ससार जावका क्रॉस करता तितलं कष्ट येवचे ना म्हणून हे देव इतलं कृष्ण म्हणले इतलं दयामय असा की केन्ना आमकां हे महासागरांतुल्यान भवसागरांतुल्यान पार करता तशीच हे एक अधिक मास नवे पुरुषोत्तम महिना म्हणले आम्ही ಒಟ್ಟು लोक प्रार्थना करया की आमगे जन्म जन्मांतुले पाप वचून आमगेले एक देवाला आम्ही आश्रय घेऊन हांगे आमगेले एक हृदयांतून पुरा कल्मश भायर वचून एक हृदयाक देव एक लोणीशे आम्ही इतले नो करया कोमल करचा आम्ही प्रयत्न करया आणि देवाक तेन्ना आम्ही एक प्रार्थना करया बिल्व मंगल ठाकुरावरीची की आम्ही गेले एक हृदय चोर मोर हरे धन्यवाद हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही मस्त छंद कोरून आमकां 2 पॅरेग्राफ अंडरस्टँड कोण दिलेले आसा तशी कोणाक कसले क्वेश्चन्स असल्यार प्लीज पुरा लोकांना निमगू कामून निमगून घेता माताजी काय प्रश्न आशिल्लो फर्स्ट ते भजन असतं ना त्या आरतीचे गोविंद मादी पुरुषम तमह भजामी ते तमह भजामी सगळे सेंटेन्स आम्ही सांगितलं गोविंद आदि पुरुष म्हळरी गोविंद म्हळरी आदि पुरुष ताका ಒಟ್ಟು हे जगार कसं बी आम्ही पळयता ती कितले जीव पळयता ती कितले वस्तू पळयता ती प्रत्येक गोविंदाच्या ना आईल ना ही आदि पुरुष तमहम भजामी म्हळे हांव तुका तुगेलें नाव हे करता जप करता भजता आणि हांव शरण जाता म्हण ताजे अर्थ केन्ना साध्य जाल्यार ताजे बद्दल एक हे करयात आम्ही फुल लेक्चर मिनिंग ताजे बद्दल करूयात माताजी हरे कृष्ण आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स असल्यार प्लीज निमगू येतं